प्रितीच्या भावान भयणो, एक दीस एक धाकट्या भुरग्यान आपल्या बापायक असो प्रश्न केलो. ताणें म्हणलें, आयताक आमी इगोर्जींत वताना आमी सगळ्यांक बरे कपडे कित्याक घालून इगोर्जींक वचोंक जाय आनी मुखावयल्या बांकार कित्याक बसूंक जाय अशें ताणें ताच्या डॅडीक म्हणलें. आनी ह्या प्रश्नाक म्हज्या भावान भयणो बापूय असो जबाब दिता, पुता आमी आयताराक वेताना मिसाक वेताना आमी बरे कपडे घालूंक जाय. मुखार बसूंक कित्याक आमकां लोकांनी पडूंक जाय, लोकांची नदर आमचेर आसूंक जाय की जेन्ना इलेक्शनां येतात, इलेक्शनां लागीं पावतात तेन्ना तांकां आमची याद उरतली म्हणून. हय मोगाच्या भावान भयणो, जायते फावटी आमी आमच्या स्वताची तपासणी करूंक गरज आसा. आमी जायतीं आमची रिती पाळटात, आमची चाली पाळटात, आमी मिसाक वेतात, आमी जायतें करतात, आमचे ऑब्लिगेशन्स पाळटात, पूण आमी तें कित्याक पाळटात तें आमी नियाळ करूंक गरजेची. आनी आयज आमकां जेजू ह्या शुभ वर्तमानांतल्यान दाखयता की आमी दोंगी फारिजेव आनी दोंगी धर्मशास्त्रा भाशेन जावंक फावना, पूण तांचे सुशिल्लें पयस वचूंक जाय. जायते फावटी आमी आमचे जिवितांत अशें जाता, आमी भायल्यानसून आमी सगळें करतात, आमी सगळें बरें बरें करतात, पूण भितरल्यान आमची आत्मीक जिविताची वाड जायना, भितरल्यान आमची पवित्रताय वाडना. आज जेजू आमकां ताचेर नियाळ करूंक आपयता. तर मोगाच्या भावान भयणो, ह्या आयच्या वाचपाची नियाळ करता आसतना आमी आमच्या जिवितांत नियाळ करून पळया. आमी करतात आसतलीं, पूण आमचें मुखेल हेतू कितें काय? आमकां ह्यो ज्यो आमी रिती पाळटात, ह्यो चाली पाळटात, त्यो आमकां देवा सोशी व्हरतात, ओडून व्हरतात, वो आमी आमच्याच व्हडपणा खातीर आमी त्यो करतात काय म्हूण आमी नियाळ करूंक गरजेचो. आनी जेन्ना आमी ह्यो नियाळ करतात आनी पळयतात आमी आमची ही कर्तुबां आमच्या व्हडपणाक बी लागून जाल्यार आमी आमचे जिविताची नर्सनी करूंक गरजेची. आनी ताकाच लागून जेजू म्हणटा आमकां आपणा सरशी वेळ सारूंक, आमी जाता ते भाशेन आमचें जिवीत मागण्यांत सारून जेजूचो मोग अणभवूंक, ताच्यो चाली ताचे आज्ञा पाळूंक आमी देवा लागीं कृपा आनी बळ मागूंक गरजेचें. देखून आयज आमी ह्या वाचपाची नियाळ करता आसतना आमी आमच्या जिविताची नियाळ करुया. आज मागण्यांत बसता आसतना आमी नियाळ करुया आमची ही सगळीं आमी करतात तीं, ही सगळीं कर्तुबां, ही सगळीं रिती पाळटात तीं आमी कित्याक करतात काय? आमी देवाच्या मोगाक लागून वा आमच्या व्हडपणाक लागून? हें आमी प्रश्न आमच्या जिवितांत मांडुया आनी देवा लागीं हीच कृपा मागुया आमकां ताचो अदीक आनी अदीक मोग आमच्या जिवितांत अणभवूंक आनी होच मोगान आमी चलून ताची खरी साक्षीदारां, खरी पाटलावदारां जावंक आमकां आदार दी म्हूण.